नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. अजून मे लागचोच आसा. फुडें कडक गीम उरला. आतांच गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी उदका पुरवण फेल. उदकाक वणवण. उत्तरेन पेडणे मांद्रे उदकाक हाल. बार्देजांतूय तीच परिस्थिती. दर्यादेग वाठारांनी तेच. नळाक थेंब ना. लोक टँकराचेर पातयेवन. विरोधक म्हणटा सरकार फेल. आमदार मंत्र्या मुखार उदका पुरवणेक पेच. एक महिनो फुल झालो. होय ना. हांगा तुम्ही झरा म्हणून येता दिसता. आम्ही सगळ्या झरी आयदनां बी ह्या पाणी भरतो, कपडे धुतो, सगळ्यासाठी आम्ही आज यूज करतो पाणी. तुमची मागणी काय आता? आमची मागणी एकच आहे, आम्हाला नळाला व्यवस्थित पाणी सोडा. पाणयांक लागून म्हणतात ते एकदम त्रास जाता आमकां. रातची 1 न्हू 3 ना 10-12 दीस जाले नळ चालू कर, पाणी ना. जर याचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आणि बेगीन आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें. बरी सुद्दां मारली ती अजून 2 वर्सां ती यूज केला ना अजून बरें तशें तुमी पावले लास्ट ते मारली जावन काही जाणांना हे उदक पळय हे पळय आतां हेच पळयल्या लोकांनी मातशे प्रश्न मातशे सुट्टा. बार्देस तालुकान आणि दुसऱ्या तालुकांनी जे कोस्टल बेल्टाक आहा जे टेल एंड म्हणटात आमी ताका, म्हणजे लास्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे उपरांत अरेबियन सी हे एवरी इयर जाता. आनी हे ना जावपा खातीर जे एफर्ट्स घालपाक जाय हे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राला कडेन हांवूय तेतूंत वचून उलयल्लो आहा. तेजे एफर्ट्स चालू आहा. इट वील टेक one long year, 1.5 year फॉर दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ड. इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची गरज आहा. ते जे दिसांनी तिलारी बंद जाता फॉर मेंटेनन्स. 3 न्यू ट्रीटमेंट प्लांट्स, एक आसागांव स्टार्ट जाता, एक कलांगूट सुरवात आहा काम आनी एक पर्वरी. आयज पर्वरचो प्लांट बंद आहा बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम. तिलारींसून उदक येना. हेचेर परमनंट सोल्युशन हाडचें आनी हे परमनंट सोल्युशन हाडपाक एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाची गरज आहे. फोंड्या नगरपालिकेचे वेंचणुकेचे फायनल लिस्ट. दोगा बिनविरोध आयल्यात. वॉर्ड नंबर 7 बीजेपीचो विश्वनाथ दळवी, वॉर्ड नंबर 13 अपक्ष विद्या पुनाळेकर. सांजे तिणे बीजेपीन एंट्री मारली ती दुसरी गजाल. तिची विरोधक बीजेपीन तेको दिल्ली दर्शना नायकाक अर्ज फाटीं घेवंक लायलो. वेंचणूक 5 मेक. 13 वॉर्डांनी एकूण 43 उमेदवार. फोंड्या पालिकेक बीजेपी आड काँग्रेस, फोंडा रायझिंग, गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष अशी मल्टी कॉर्नर झूज. वेंचणूक 5 मायाक. 15तले 13 वॉर्डांची वेंचणूक जातली. एकूण 43 उमेदवार. फोंड्या पालिका वेंचणूक 13 वॉर्डांची वेंचणूक. एकूण 43 उमेदवार. 2 जिखले बिनविरोध. दनपारां वॉर्ड नंबर 13 अपक्ष विद्या पुनाळेकर बिनविरोध आयली. विरोधक बीजेपीन तेको दिल्लो दर्शना नायकाक अर्ज फाटीं घेवंक लायलो. तिचेर दुखां गळोवपाची परिस्थिती. कित्याक लागून पार्टीन तुका प्रेशर हाडलो? तशें कांय ना, पक्षाचे मागणी केल्या. तूं BJP आशिल्लें आनी तुजो ऑपोजीट आशिल्लें तें आमी म्हणटा एमजी परिस्थिती आसलेलें, पण तुका BJPच्या हितूंतल्यान कित्याक तुका विड्रॉ दिसली? कित्याक लागून दिसली? पार्टीन सांगलें तुका विड्रॉ कर म्हणून? हय. सांजे मेरेन विद्या पुनाळेकर बीजेपीत. अध्यक्ष तानावडेन तिका येवकार दिलो. सकाळीं पयलीं फोंड्या बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष दळवी बिनविरोध जिखलो. विरोधक उमेदवार भरत पुरोहितान अर्ज फाटीं घेतलो. पयले सुवातेर जो ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्लो भरत पुरोहीत ताजे आभार मानता की ताणें आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी आपलो कॅन्डिडेटचेर विड्रॉ केलो. आनी सगळ्यांक श्रेय हांव आमचे कार्यकर्ते, म्हज्या वाड्यावयले म्हजे वोटर, म्हजे सपोर्टर आनी चड करून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे आमदार जे मंत्री रवी नाईक, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे, राज्यसभेचे खासदार विनयभाई तेंडुलकर, आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर, यांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन आयज म्हाका बिनविरोध निवड केली. आनी आमी आयज 15 पैकी एक आयज निवड जाल्ली आसा आनी 2 मार्गार आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम अशें नेतृत्व
देशान आनी आमच्या गोंय राज्यात मुख्यमंत्री दिता, देशान आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिता आनी आमकां फोंड्यान विकास करपा जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटी स्थिर म्युनिसिपालिटी येवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. निमण्या दिसा 23 उमेदवारांनी अर्ज फाटी घेतिल्ल्यान सांखळे नगरपालिकेच्या 10 वॉर्डां खातीर 31 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात उरल्यात. बीजेपी आनी टुगेदर फॉर सांखळेचो दरेकी एक उमेदवार बिनविरोध. हे फावटूय सांखळे पालिकेक बीजेपी आड काँग्रेसीच्या टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाची फायट. वेंचणूक 5 मेक. दर वेंचणुके प्रमाण हे फावटूय सांखळेंत पारंपारीक बीजेपी आड काँग्रेसीचें चित्र. सांखळे 10 वॉर्डां खातीर सगळे मेळून 56 अर्ज आयिल्ले. अर्ज फाटी घेवपाच्या निमाण्या दिसा 23 उमेदवारांनी अर्ज फाटी घेतले. वॉर्ड 8तलो आदलो नगरसेवक आनी हाल्लींच बीजेपीत आयिल्लो रियाज खान बिनविरोध. ते वाटेन वॉर्ड 5तलो टुगेदर फॉर सांखळीचो प्रवीण ब्लेगन बिनविरोध. आमी वार्ड क्रमांक 8 भारतीय जनता पार्टीचो आमचो बाब रियाज खान हो अनपूत निवडून आयला, ताच्या खूब खूब अभिनंदन करता. आमच्या सगळ्या त्या वार्डांतले बाकीचे रावल्ले कॅन्डिडेट जरी फाटल्यान घेतले त्या खातीर तांचेय देव बरें करूं करता. म्हाजे वाड्यार 5 जाणांनी बरयले. तांकां अशें दिसलें की हांव एक बरो काम करपी भुरगो आसा, ते खातीर म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी सगळ्यांनी फाटी घेतले. आनी आयज तो फाटी घेवप आनी अनओपोज जावप हे दोतोराच्या आशिर्वादान जाल्लें आसा. सीएमाच्या अगेन्स्ट तांकां बिनविरोध शिडे केलो अशें म्हणूं शकता की तेंच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेटूच तांकां गावूंक ना. म्हणजे एक फायट दिवपी असो कॅन्डिडेट ताका गावूंक ना. म्हणजे तेंचें काम इतकें नेटान चल्लां लोकां खातीर. आनी आमी सगळ्या जाणांनी पळयलां सांखळे चौफेर विकास जो ह्या 10 वर्सांनी जो जाला तो तांकां तेंच्या पॅनलाक तारीफ करपाच्या लेवलाचो आहा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 11 वर्सां जायत आयली बीजेपी सरकाराक गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण तयार करप शक्य जालें ना. नरेंद्र सावयकराचे अध्यक्षते सकयल 2014 उपसमिती केल्ली. लोकसभा वेंचणुके खातीर सावयकारान अध्यक्षपद सोडले तेन्ना सावन आज मेरेन 11 वर्सां जायत आयली समितीक अध्यक्ष ना. शेतकी पॉलिसीचो 2014 सावन ड्राफ्टूच उरला. खासा रिपोर्ट. 2012 बीजेपी सरकार आयले तेन्ना सरकारान शेतकी धोरण करपाचें थारायलें. आदलो खासदार नरेंद्र सावयकराच्या अध्यक्षते सकयल एक उपसमिती नेमली. त्या उपरांत कितें जालें तें पळयात. शेतकी धोरणाचो ड्राफ्ट करूंक ऑगस्ट 2012 उपसमिती नेमली. नरेंद्र सावयकर उपसमितीचो अध्यक्ष. समितीन धोरणाचो ड्राफ्ट केलो. मार्च 2014 सावयकारान खासदाराच्या वेंचणुके खातीर अध्यक्षपद सोडलें. उपरांत आज मेरेन नवो अध्यक्ष शेतकी खात्याचे हे समितीक मेळ्ळो ना. सावयकारान राजिनामो दिवन 8 वर्सां जालीं. समिती परत जालीच ना. समिती नेमून 10.5 वर्सां जालीं. अध्यक्ष नाशिल्ल्यान ते ड्राफ्ट घेवन बसले. आतां शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या अध्यक्षते सकयल परत समिती करपाचें थारलां. समिती नेमपाची फायल सरकाराच्या मान्यतायेक धाडल्या. बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत 4 शेतकी मंत्री जाले. मात कोणाकूच शेतकी धोरण फुडें व्हरूंक जमलें ना. 2012 ते 2017 रमेश तवडकार शेतकी मंत्री आशिल्लो. तवडकारान शेतकी धोरणा खातीर ही समिती नेमिल्ली. 2017 ते 2019 विजय सरदेसाय शेतकी मंत्री आशिल्लो. विजय फ्लोरिकल्चरा सारखे गजाली धोरणांत घालपाचेर 2 वर्सां उलयलो. 2019 ते 2022 बाबू कवळेकार शेतकी मंत्री आशिल्लो. बाबू कवळेकाराच्या काळांतूय शेतकी धोरणाचेर कांयच काम जालें ना. सध्या 2022 सावन वर्स जालें रवी नायक शेतकी मंत्री आसा. रवीन स्वताच समितीचो अध्यक्ष जावन शेतकी धोरण फुडें व्हरपाचें थारायलां. भाजप सरकारान शेती जमनी वांटोवंक आतां नवो कायदो हाडला आनी दुसरे वाटेन तेच शेती जमनी खातीर आशिल्लें धोरण वापरांत हाडूंक 10.5 वर्सां जावन गेलीं तरी सरकाराक जमना. आतां शेतकी मंत्री रवी कितें उजवाड घालता ताचेर धोरणाचो फुडार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. G20चो शेर्पा अमिताभ कांत आनी केंद्रीय एनिमल हजबंड्री मंत्री पुरुषोत्तम रुपालाचो G20 कार्यगटाचे बसकेंत हवामानाचेर फोकस. भलायकी मळावेल्यान हवामान बदलांत भर पडूंक जायना. जनावरांक लागून जावपी दुयेंसां महामारी पातळची न्ही म्हूण जतनाय घेवपाचो उलो. जनावरांच्या वाशिनीकरणाचेर भारतांत फोकस. अमिताभ कांत हवामान बदलाचेर उलयलो. All countries, most diseases come from animals.
So here there are animal experts, there are health experts, there are climate experts. In India's presidency, for the first time, all three are working together. We are taking a multi-sectoral approach, we are taking a multi-dimensional approach to all issues, because climate has a bearing on health. Health has a bearing on planet, and animals have a bearing on health, on individual health. All diseases come from animals. So how do we work together on animal, on health, and on climate all together? That is, and what should be the principles behind it, that is what is being discussed. This is the first time G20 is discussing this issue. We've discussed a vast range of issues across both the finance track and the Sherpa track, across all the 13 working groups of the Sherpa track. All those are being discussed, debated. The discussions have been very positive, very constructive. The substantive issues all have been very, very successfully discussed. We are taking them forward. We'll work towards a very good action-oriented, inclusive and decisive communique, as our Prime Minister said. जैसे कोरोना वैक्सीन की चर्चा पूरी दुनिया में है, मगर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के पशुओं को भी वैक्सीनेट करने का निर्णय भी लिया है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो भी भारत सरकार के खर्चे से। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ साझा कार्यक्रम करते हुए एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव करके कार्यक्रम शुरू किया है। 5 राज्यों को अभी सिलेक्ट किए हैं। वहाँ हम सर्वेलेंस, क्विक रिस्पॉन्स, अर्ली डिटेक्शन और मैन पावर को उसके लिए ट्रेनिंग करने का एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। वो शायद अपने आप में दुनिया में दिशा देने वाला कार्यक्रम है। इस प्रकार के विषय जो भारत सरकार की ओर से हमारे पास थे, वो हमने सबके साथ साझा किया है। घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। राहुल गांधीची मोदी बदनामी केशीन 2 वर्साची ख्यास्त कायम। 23 मार्चाक ट्रायल कोर्टान दिल्ले ख्यास्ती आड राहुल सुरत सत्र न्यायालयान गेल्लो। कोर्टान ख्यास्त रद्द करपा विशीं याचिका भायर मारली। राहुल गांधीन सगळे मोदी चोर म्हणले म्हूण पूर्णेश मोदीन अब्रू लुकसाणीचो दावो केल्लो। खासदारकी गेल्ल्या राहुलाक अजून हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उक्ते आसात। पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक टॅक्स माफ जावचो ना, सरकार वा GMR स्वताचे लुकसाण कित्याक करून घेतलो काय म्हूण येरादारी मंत्री माविनाचो प्रश्न। रोड टॅक्स माफ करचो म्हूण पेडणेचे टॅक्सीवाले मागतात। कांय फुडारी खंय टॅक्सीवाल्यांक फुसलायतात। गोवा मायल्स येतकच खंय सरकाराक टॅक्सी कडच्यान 4 कोटी मायज GST आयला। The question does not arise. They have to pay the taxes. There is no question of exemption for only Pedne people. Law applies to whole of Goa only for Pedne people. No law applies. No paying taxes. हे केन्ना जावपाक शकता? हे तेंचे थोडे लिडर आहात ते मिसगायड करता आनी सगळ्यांकूच त्रासान घालता। नाल्यार ते बरे समजोवपी लोक, बरे लोक आमचे पेडणेकार। हांव तेंची सदांच तोखणाय करता, समजलो न्हू? आतां हे थोडे थिंगा पडला, पयले म्हणटाले बस लिडर, आतां म्हणटा टॅक्सी लिडर, सगळे विशेट करता एटमॉस्फियर। तेजे तशें मातशें बाद जाता, सगळो इश्यूच हे फाटी उरता, बरे आहा ते तशें जावपाक जायना। So they have to pay the taxes. Of course they have to pay. Everybody has to pay the taxes. कशें एक्झाम करपाक शकता तूं म्हाका सांग? हवाय विल प्रायवेट एअरपोर्ट फोगो देर रेव्हेन्यू। गोवा मायल्स येयला ते उपरांत GST 1 रुपया आमकां मेळनासलो। इतले वर्सां टॅक्सी बिझनस चलता। तेणी इश्यू केलो की ते GST ते फारीक करपाचें आसा, तेणी फारीक केले। एज ऑफ डेट टुडे 4 crore plus GST revenue has come and accrued to the government. हे मुद्दम म्हाका सांगून दिसता। सो कांय टॅक्सीस फारीक करनासले। मोमेंट इट इज डिजिटल, यू कॅनॉट चीट। एवरी ट्रीप देर इज अ फुटप्रिंट। सो GST इज कमिंग टू द गव्हर्मेंट। इमॅजिन सगळे जाण येयल्यार कितलो रेव्हेन्यू हो जे सरकारा येवपा जाय तो येतलो। शेक म्हणटा तो तात्पुरती बांदावळ, ताका कन्सेंट टू ऑपरेट दिवपाचो अधिकार पंचायतीक दिवचो, TCPक नाका। कायद्यान तशी तरतूद करची म्हूण शेकवाले आनी कळंगूटचो आमदार मायकल मागता। मायकल शेकवाल्यांक घेवन AG आनी मुख्यमंत्र्यां बरोबर बसलो।
हायकोर्टाचे ऑर्डीन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ले 161 शेक सील केल्यात. हायकोर्टान मॅटर चालू हा आणि हायकोर्टान दीस नंबर ऑफ शेक्स एक नंबर हा तेजेर सांगले सील कर म्हणून whoever is not having consent to operate. In that now to erect the शेक चालू घालपाक पंचायतीन लायसन दिवपाक जाय आसलें तेणी ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन दिलें. तेणी टू इरेक्ट द शेक टू कंस्ट्रक्ट द शेक ऑन द बीच फॉर 8 months. The panchayat has to give under section 66. So they gave under section 70, 69 or 70. अशें कितें आहा ते सेक्शना प्रमाणे तेणी टू एस्टॅब्लिश द शेक म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ट्रेड लायसन दिलें तेणी दिवंक जाय आसलें टू कंस्ट्रक्ट द शेक. हितून हायकोर्टान सांगला वेदर दे हॅव ऑर नो यू गिव अस द डिटेल्स. डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक सांगला. एडवोकेट जनरला कडेन आमी वचून उलयल्ले आहा आनी फुडल्या फावटी शेकवाल्यांक त्रास जावचे न्हू ऑक्टोबरान म्हणून तेजेर एमेंडमेंट कितें हाडपाक जाय. बिकॉज टू कंस्ट्रक्ट द शेक यू रिक्वायर नॉट ओनली द परमिशन ऑफ पंचायत वी वील हॅव टू गो टू TCP ऑल्सो. बट दीस इज टेम्पररी शेक. तेका एमेंडमेंट हाडची गरज आसा. सो टेम्पररी शेक फॉर 6 months डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ TCP म्हणून should be exempted because it is a temporary structure made out of wood. त्या खातीर जे कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय ते आमी एडवोकेट जनरला कडेन उलयला, CM कडेन उलयला and we will talk to the ministers also and we will see that amendment comes and at least for the next season October आमचे गोंयकार जे भाव हा शेक घालता पळय ते इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस. let them do their business peacefully by taking all the licenses and जे कितें ड्यू प्रोसेस फॉलो करूंक जाय तो आमकां फॉलो करचो पडटलो एज पर लॉ आणि all licenses should be taken in advance and check to be erected. चिंबल पंचायतीचो एकलो पंच वांगडी बेकायदेशीरपणान घुसपला. पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामां आड कागाळ करूंक गेल्ल्या थळाव्यांक तो धमकायता म्हूण आर्जीचो आरोप. तो खंय पंचायत सचिवाच्या आंगारूय गेलो. आर्जी फुडारी मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार आनी हेर वांगडी कागाळ घेवन DGPक मेळ्ळे. ह्या पंचाचेर कारवाय करची म्हूण मागणी. चिंबल पंचायतीन जेन्ना आमचो अजय खोलकरान तेंची वॉर्ड मेंबर एक इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनचे डेमोलिशन ऑर्डर येयली ते एक्झिक्यूट जायना म्हणून विचारपाक गेल्लो कितें जाला काय म्हणून. जाल्यार थंयचो जो एक पंच आसा जो मायग्रंट शंकर नायक म्हणून सो तेणे थंय सेक्रेटरीच्या कॅबिनान वचून दादागिरी केली. अजयाक धमकी दिली, भायर येयलो आनी मागीर रॉड काडले आनी कितें केलें जितो मारपाची धमकी दिली, मागीर गाळयो घातले, मागीर तेची जात वयर काडली आनी खूब कितें कितें नाटकां केली. जेन्ना आमी PI कडेन गेले काल कंप्लेंट केली तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेंट केली. आयज अजयानी तांकां परते आपयल्ले PIन. सो आयज परते तेंचेर हें जालें तेन्ना तो अजया कडेन येयलो आनी अजयाक सांगता की तूं फाटीं घे कॉम्प्रोमायज करया म्हणून. आमी सांगलें आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना. तेका लागून आमी DGPक मेळपाक येयल्ले आनी तेका सांगपाक की हो जो पंच मेंबर आसा हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कित्याक एका ग्राम पंचायतीन येवन एक पंच मेंबर जावन तूं हांगा जर धमके दिता जे इल्लिगेलिटीज तुमी बंद करपाक जाय आनी एलिजिडली हे जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तेतून तेचे इन्वॉल्वमेंट आसा असो आमकां डावट आसा. पाकिस्तानाचो विदेश मंत्री बिलावल भुत्तो झरदारी गोंयांत येता. 4 आनी 5 मेक गोंयांत जावपा आशिल्ल्या शांघाय सहयोग संघटना म्हणल्यार SCO विदेश मंत्र्यांचे बसकेन तो वांटो घेतलो. 2014 पाकिस्तानाचो तेन्नाचो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत भेटेर आयिल्लो तितलोच. SCO राष्ट्रांचो संवसारीक लोकसंख्येचेर 42% आनी ग्लोबल GDPन 25% वांटो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.